ॲक्च्युली हो आमच्या प्रोग्राम जो आसा आमच्या लिडरा पासून सुरू जाल्लो आसा आणि ही एक बरी गोष्ट आसा की आता बारीकचे जो लोक आसा समाजाचे तांकां एक प्रोत्साहन मेळटलें की आवर लिडर्स आर ऑन द फोर फ्रंट इन हेल्पिंग द नीडी पीपल. सो म्हाका ह्या प्रोग्राम भाग घेवन बरोबर खोशी जाल्ली आसा आनी आय अपील टू द अदर जे समाजाचे घटक आसा तांच्यांनी सुद्दां फुडें येवन अशेंच आमचे जे TB पेशंट आसा तांकां मदत करपाची. थँक्यू. आम्ही सांगपा आज एक TB एडॉप्शन पेशंट जे TB पेशंट एडॉप्शन प्रोग्राम जो आसा हो आमचो 15 दिसांचे जे वेगवेगळे कार्यक्रम आम्ही करतात नरेंद्र मोदीच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान त्याचोच एक भाग आसा. पण हो जो कार्यक्रम आसा हो केवळ 15 दीस न्हय तर आमकां हो 6 मंथ्स आमकां तो राबोवपाक जाय. आणि त्यामुळे जो पेशंट आम्ही एडॉप्ट करतात आमच्या एखाद्या कार्यकर्त्यान किंवा वेलविशरान तांकां एडॉप्ट केल्ले आसा ताका 6 म्हयने येणारे 6 म्हयने तांकां जे न्यूट्रिशन आहार जो आसा तो दिवपाक लागून जो खर्च आसा तो तांच्यांनी दिवप. आनी त्यामुळे एक हांगा एक गोश्ट अशी आसा की कोणाक आमी दितात आनी जो मनीस कोण घेता आमचे कडल्यान जी मदत घेता ही कोणाकूच हिचं गुप्तदान कोणाकूच कळना. म्हणजे आमच्याय कार्यकर्त्यांक खबर ना की कोण पेशंट आनी त्या पेशंटाक खबर ना कोणें आपल्याक दिल्लें आसा. त्यामुळे हो ऑल इंडिया प्रोग्राम आसा कारण आमच्या भारतीय जनता पार्टीचें एक स्वप्न आसा आमच्या नरेंद्र मोदीजींचें एक स्वप्न आसा की ह्या देशा भितर 2025 पर्यंत TB ही उरूं जायना ती इरॅडिकेट करूं जाय इंडियांतल्यान भारत देशांतल्यान. आनी ताका लागून तांच्यांनी सांगिल्लें आसा तें केन्ना जावपाक शकता तर केवळ ज्या वेळाचेर पब्लीक इनवॉल्वमेंट केवळ गव्हर्मेंट डॉक्टर्स किंवा दोतोरांनी ठरयलें म्हण जावचें ना पण तांकां एक सपोर्ट जाय. एक तो सपोर्ट जर मेळ्ळो आसत जाल्यार तें जावपाक शकता. आनी म्हणून आमकां सगळ्यांक अपील केल्लें आसा की देशभरा भितर कार्यकर्त्यांनी अशे पेशंटांक एडॉप्ट करचे तांकां मदत करची. आनी ताचोच एक भाग म्हणून गोंयांत सुद्दां आमी सगळ्या मतदारसंघाक अपील केल्लें आसा. आमचे मतदारसंघाचे आमदार आसतले आमचे खासदार आसतले आमचे पार्टीचे सगळे प्रमुख कार्यकर्ते आसतले किंवा आमचे वेलविशर ह्या सगळ्याच जाणांनी एक किमान पेशंट एडॉप्ट करप हें आमी तांकां अपील केल्लें आसा. कारण हे एखादी गोष्ट आमच्या भारत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन ठरयली जाल्यार ते करतात हें आमी पळयल्लें आसा. जालो त्या वेळार आमी पळयलें TV आसत TVचेर आसत किंवा सोशल मिडियाचेर देशभरा भितर प्रत्येक जाण विचारतले नरेंद्र मोदी कोण काय म्हणटा जाल्यार ते त्या देशांत नरेंद्र मोदी तेंचे उलोवपाचें प्रोनावन्सिएशन वेगळें आसतलें पण तो देशाचो भारत इंडियाचो प्रायम मिनिस्टर हें तांकां तितलेंच खबर आसा. आनी त्यामुळे एक बरें कार्यकर्ते आनी हें सगळें करता आसतना सुद्दां 20 वर्सांच्या आपल्या पॉलिटिकल कारकिर्दी भितर एक दाग न लागता म्हणजे निस्वार्थी भावनेन हे देशाची सेवा करप हो देश वयर कसो काडप आनी आपल्याक स्वताक एखादी वस्तू कोणें भेटवस्तू जरी दिले आसत जाल्यार त्या भेटवस्तूचें ऑक्शन करप आनी ऑक्शनांच्यान जे पयशे येता ते गंगा क्लीन करपाक लागून दिवप हें अजून पर्यंत कोणूच करपाक शकलो ना. ते नरेंद्र आमकां प्रावड आसा फील आसा आमकां प्रावड फील जाता की आमी ह्या येद्या व्हडल्या पार्टीचे कार्यकर्ते आसात आनी आमच्या पार्टीचो एक व्हडलो नेता एक असो निस्वार्थी भावनेन काम करता आनी आजचे युवक आसतले ह्या देशांतले सगळे लोक तांकां आतुरतेन आनी आशेन पळयतात हें आमकां सगळ्यांक मोठेपण आसा. तारखेर आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हांचो वाडदिवस जालो आनी आमकां पक्षान दिल्ले एक 15 दिसाचे कार्यक्रम म्हणजे आमच्या प्रायम मिनिस्टरा दिसा आमकां केक न कापता ना जाल्यार पार्टी ना करता ना जाल्यार पुजा ना करता लोकांची सेवा करपाक तुमी तांच्या दारान वचचें अशें पक्षान आदेश दिलो. आनी गेले 15 दीस म्हणजे 17 तारखेर आमचो बीच क्लिनलीनेस ड्रायव्ह जालो. अरावंड 37 प्लेसिसाचेर पूर्ण गोंयान बीच क्लीन करपाचो एक मोठो ड्रायव्ह जालो. ताच्या मागीर आमचें एक्झिबिशन ओपन जालें. काल ट्री प्लांटेशन ड्रायव्ह जालें आनी आज आमचें TB एडॉप्शन ड्रायव्ह जे आसा आज आमी अरावंड 35 पेशंट्स TB पेशंट्साक आज वास्को मंडळान एडॉप्ट केला. जे वास्को आसा अरावंड 65 पेशंट्स वास्को आसा तातूंतले 35 आमी एडॉप्ट केल्या. आनी हे 35 एडॉप्ट करता आसतना आज एकूच दिसाक तांकां न्यूट्रिशनस आहार दिवप अशें न्ही पूण फुडले 6 म्हयने तांचे खंय तरी तांचे एक मॉरल सपोर्ट वाडोवप तांकां खंय तरी एक पौश्टीक आहार दिवप हें आमी ठरयलां. त्या खातीर आज 35 आनी थोड्या दिसांनी ते बाकीचे 30 पेशंटांकूय आमी घेतले आनी जशें सरान सांगलें खंय तरी आज आमी पोलियो इरेडिकेट करपाक आमी सक्सेसफूल आसा. HIV आज ऑलमोस्ट ना जावपाचें आसा. तशेंच खंय तरी TB बी ह्या देशांतली वचूंक जाय ताच्या खातीर खंय तरी एक इनिशिएटीव घेवन म्हणजे गरिबांतल्या गरिबाच्या मनशा कडेन म्हणजे आमचो सरकार सदांच म्हणटा की अंत्योदय तत्वाचेर काम करचें म्हणून. आनी आज खऱ्या अर्थान म्हणजे जे आमी पळयलें की अरावंड 1000 पेशंट गोंयान आसा आनी तातूंतले 800 पेशंटांनी आमकां हे आमची मदत घेवपाक आज ते रेडी जाले. म्हणजे खंय तरी एक गरीब समाजाचो लोक हातूंत चड सहभागी आसा आनी तांकां खंय तरी आमकां दिता आसतना आमकां आमच्या प्रायम मिनिस्टराच्या बर्थडेच्या निमित्तान करता खूब प्रावड फील जाता. त्या खातीर हो आज प्रोग्राम आशिल्लो.